ह्या इश्यूचेरूय डिस्कशन जालें. टॅक्सीचो इश्यू आसतलो, मोपा सुरवात जाता, ट्रान्सपोर्टेशनचो इश्यू आशिल्लो, ताजेरूय डिस्कशन आमी सुरवात केलां. आनी खास करून प्रायवेट बसीस आमी ज्यो ऑनबोर्ड घेवपाच्यो आसा, ह्यो कालच्या पेपरार खंय तरी 1200 बसीस बंद आसा बी म्हणटा. आमी चवकशी केली, 500-600 बसीस ह्यो बंद आसा. सगळ्या बसीसांक आमी ऑनबोर्ड घेवन तेंच्यांनी चलोवपाक चालू करच्यो. आमी नवीन स्कीम येता त्या 26 जानेवारी पर्यंत लॉन्च करपाच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ती स्कीम डिरायव करतलो डिसायड आनी फुडल्या कॅबिनेटा पर्यंत ती स्कीम हाडटले, जेणे करून बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सगळ्यो बसीस ऑन रोड येवच्यो आनी जाता तितके बेगीन ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज गोंयांतली ही खूब मोठ्या प्रमाणांत ती सुदरपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. लोकांक प्रत्येकाक जी आपली 4 व्हिलर 2 व्हिलर घेवन भोंवची पडटा ती भोंवची पडची ना. जाता तितकी स्मूथ अशी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमी लोकांक त्या निमित्तान दितले. अशी वेगवेगळी डिस्कशन्स त्या निमित्तान ह्या मिटिंगेच्या निमित्तान जाली. सर प्रायवेट बसीस जे बंद पडल्या सगळ्या प्रायवेट बसीस प्रायवेट बसीस आमी ऑनबोर्ड घेवन तांकां सगळ्या KTCच्या मार्फत चलोवप अशा पद्दतीची स्कीम ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाता तितके बेगीन लॉन्च करता. सर टॅक्सी डिसिजन कितें जालां टॅक्सीचेर कितें टॅक्सी डिसिजन गोवा टॅक्सी ॲप जो सुरवात करता त्या टॅक्सी ॲपाचेर सगळ्यांनी येवचें हें सगळ्यांक आमी आव्हान करता. आनी स्मूथ टॅक्सी सिस्टम गोंयांत चलोवपा खातीर आमी येता त्या 5 तारखेक मोपा सुरू जाता तेन्ना मोपाच्यान लॉन्च जाता. पेडणेकार म्हणटाले की तांकां पेडणेकारांकूच आमी प्रिफरन्स दिता थंयसर. त्या खातीर पेडणेकारांनी कसलोच विशय न करता तांच्यांनी येवचो आनी नवीन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जे रेट्स केल्या पळय न्हू एकदम बरे रेट्स आसात त्या रेटा खातीर तितूंतले काउंटरूय आसतले येल्लो ब्लॅक काउंटर जे मागतले